मुरगांव चिखलेत मंगळारा दीस आनीक 4 कोवीड दुयेंती मेळिल्ल्यान चिखलेंतल्या कोवीड दुयेंतींचो आंकडो 20चेर पावला. चिखलेंत एकाच फामिलींत 7 दुयेंती मेळिल्ल्यान तशेंच चिखले पंचायत वाठारांतूय आतां कोवीड दुयेंती वाडपाक लागिल्ल्यान लोक भियेवन आसात. थळाव्या लोकांनी पंचायत आनी थळावो आमदार, राज्याचो पंचायत खात्याचो मंत्री माविन गुदिन्होकूय कोवीड दुयेंती संबंदान म्हायती दिल्या. भलायकी खात्याची टीम हाडून चिखलेंतल्या लोकांची चांचणी करपाची मागणी आमदारा कडेन केल्या. आमचेर एक असो प्रसंग येयलो की एका घरांतली 7 जाणां पॉझिटिव्ह मेळिल्ली आसा. पयलीं तेंचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह येयल्लो, पण परत काल कन्फर्म करून परत तेंचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येयल्ली आसा. सो तेका लागून आमचो वॉर्ड नंबर 10 आमचेर एक व्हडलो प्रसंग येयल्लो आसा. सो आमी आमच्या सरपंचाक फोन मारतकीर सरपंच आमच्या वांगडा सकाळ पासून हांगा हजर रावल्लो आसा आनी तेणी फर्स्ट प्रिफरन्स म्हटल्यार पयल्यान पयलीं हांगासर सॅनिटायझेशन केल्लें आसा. तशेंच आमच्या MLAक फोन मारून तेणी मेडिकल टीम हाडून आजूबाजूची तेंची नेबरिंग म्हणजे तांकां टच आसा तेंचे सगळ्यांचे स्वॅब घेतलेले आसा. As we see more and more COVID-19 cases in Vasco, Chikalim has also come under the scanner with 7 positive people. All are coming from the same family. They come from ward number 10, ward number 9. 10. Ward number 10, sorry. Our Sarpanch Sebi Pereira, along with proper guidance and support from our local MLA Mauvin Godino, has addressed the situation and has taken all preventive measures to stop the further spread of the virus. सरपंचाचो सदांच बरो आदार व्हडलो आदार आसता तो एक उल्याक आमकां सदांच पावता थंय आनी तेंच्यांनी इतकी हें बाळगल्या की हो कोरोना स्प्रेड जावपा खातीर न जावपा खातीर भरपूर प्रयत्न केला. नाजाल्यार ह्यो जर आमी हें घेवन आसल्यो प्रिकॉशन्स घेवन आसल्यो जाल्यार ह्या एका घरांच्यान सगळ्या कडेन पसरपाची भीती आसलेली. ही आयज आमी सगळे हें करून टेस्टींग करून घेतला.